सक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधन करच्याक आमी येती जावया. जेजू आमकां हर एकल्याक आपयता. म्हाका तुका हर एकल्याक आपणाचे हात सदांच विस्तारले दवरून तो आमकां ताच्या गोपांत ताच्या मोगांत आपयता. हे तुमी समेज कश्टांतल्यान वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विश्व दितलो. माते वाचवांचेल अध्याय 11 वाक्य 35 जेजू तेंच म्हणटा, ये तुमी समेज कश्टांतल्यान आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विश्व दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हज्या लागची तुमी शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो. तो जेजू आमकां हर एकल्याक तो आपयता. ताच्या गोपांत तो आपयता. ताच्या सांगातपणान जियोंक तो आपयता. ताची दैवी कृपा आमचे थंय जण एकल्या तें घेवच्याक तो आपयता. आमच्या कुटुंबांत ताचो सांगात आमी बगच्याक तो आमकां आपयता. जेजून आयच्या दिसा जाकेवाक आपयलें. जाकेवा सकला देव म्हाका आज तुज्या घरा येवन रावत जाय. जेजू आमच्या घरांत आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत तो येवंक अत्रेकता आशेता. त्याच सोम्याक आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत आमी ताका स्वागत करया. जाकेवान ताणें जेजूक आपणाच्या घरांत ताणें घेतलो. संतोष ताका मेळ्ळो. बाचावी ताका मेळ्ळी. साल्वासांव ताका लाभलें आनी तेंच बाचावी साल्वासांव संतोष बरेंपण आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमी बगच्याक त्याच जेजूक आमी स्वागत करया. सक्रामेंताल जेजूक आमी आराधन करया. जेजू आमकां हर एकल्याक तो आपयता. आमची दुकां पसून काडूंक आमी चलवत आसतना आमी भिरांतीन आसतना आमकां धैर्यान बरोवंक तो आमकां आपयता. खंयच्याय घडये खंयच्याय परिस्थितींत आमी आसले जाल्यार आमच्या जिवितांत असाध्य जालें सगळें मुग्दलें संपलें आनी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत खाळोक भरलो अशें म्हणटा आसतना चलवून येता म्हूण आमकां बगता आसतना जेजूक आमी उलो मारलें जाल्यार आमकां सांगात दिवंक आमकां धैर्य दिवंक ताचो दैवीक सांगात आमकां दिता. जेजू आमचे लागीं आसता. शिस त्या दोनीचेर पयन करता आसतना वारे वादळां संपडटा आसतना तांणी सोम्याक उलो मारलो, सोम्या आमकां बचाव कर आमी बुडटाव. तो पेद्रू जेजू सांगाता दर्यांत चलता आसतना जेजून ताका सांगात दिल्लो. जेन्ना ताची दिश्ट त्या सोम्याचेर कंसोवच्या बदलाक ताची दिश्ट त्या दर्याचेर उसांबळ उदकाचेर ताणें कंसयली आनी तवळ ताच्या भावार तो अस्कस जालो आनी त्या उदकांत तो बुडलो. आनी ह्या वेळार ताच्या असहायकपणांत असल्या सन्निवेशांत ताच्या सलवणेंत ताच्या बुडण्याच्या वेळार ताच्या पडण्याच्या वेळार ताणें सोम्याक उलो मारलो, सोम्या म्हाका बचाव कर. आनी तक्षणच जेजून ताचो हात धरलो आनी ताका राखलें सांबाळलें. बेविश्वास जायनाका. बागार सतमान म्हणून धैर्याचे उतार ताका दिलें आनी जेजू सांगता सलीस तो सोलोंक शकलो आनी जेजू सांगता त्या दोनीचेर फाटी येवन सुरक्षीत जालो. तसो जेजू
आमकां तसो दैवीक संगात दिता. आमच्या जिवितांत जायती दुखाच्यो घडयो आसात, कश्टाच्यो घडयो आसात, आमच्या जिवितांत भिरांतीन भरलेल्यो त्यो घडयो आसात. मुखले दीस मुखली जिणी आमी नियाळटा आसतना कितें जायत कितें घडत म्हणलें भिरांत आमकां हर एकल्याक दिसता. आनी ह्या घडये आमी निराश जावचे नाका. सोम्याक आमी उलो मारया. आमच्या जिवीत म्हणल्यार ते दोनीचेर सोम्याक आमी परत घेवया. आमच्या जिवितांत उसांबळ धरया. थंयसर उसांबळ लारां ती आपटत आसतना आमी कांगाल जावचे नाका, निराशी जावचे नाका. सोम्या म्हाका बचाव कर, सोम्या म्हज्या कुटुंबाक बचाव कर, सोम्या म्हज्या भावा भयणीक बचाव कर, सोम्या आमकां तूं राख, पिडेस भाव भयणी तूं गूण कर जेजू म्हणून सोम्या लागीं आमी उलो मारया. आनी सोमी आमचो हात धरता, आमकां सांबाळटा, आमकां धैर्यान भरता. तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता. तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. जेजू आमच्या जिवितांत आमी आपयया. जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिवितांत स्वागत करता तो देव आमच्या संगत आसता. आमी कश्टां सांपडत आसतना, नश्ट आनी अडचत आसतना, आर्थीक समस्या आमच्या जिवितांत आमकां दिसतना, सुलवणी आमकां येता आसतना निराश नाका, धैर्यान आमी आपयया. कित्याक तोच आमकां उखलून धरता, तोच आमकां सांबाळटा, तोच आमची जतन घेता. कित्याक तो आमचो देव, आमचो रचणार, आमी ताची भुरगीं. ताणेंच आमकां जल्मा हाडला, तोच आमकां दिसपट्टे राखता, सांबाळटा. आमी सदांच ताचेर भरवोसन, ताचेर मात्र आमी पातयेवन रावच जाय. कष्टां सांपडतना, नश्टांत अडचताना, कष्टां सांपडतना, नश्टांत अडचताना निराश नाका, धैर्यान आपय. तोच तुका उखलून धरता. निराश नाका, धैर्यान आपय. तोच तुका उखलून धरता. जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. जेजू आमकां हर एकल्याक म्हाका तुका आपयता. कितेंच भेदभाव नासतना तो आमकां आपयता. आमच्या जिवितांत पिडाशिराय येता आसतना, आमच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट येता आसतना आमचो सोमी, आमचो सोडवणदार, आमचो मेस्त्री, आमचो देव पळोवन संतोश पावना, वरेविंगड रावना. बगार आमचे कुमकेक तो येता. कोणी तो जावं दी, दुबळो, ग्रेस्त, पातकी, भाग्यवंत म्हणलें की नासतना, कितेंच भेदभाव करनासतना तो आमचे कुमकेक येता. रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टांच्या
त्या स्त्रियेन सोम्याक उलो मारलो. आपण फकत ताच्या आंग वस्त्राचे देगेक आपडले जाल्यार गुण जातले म्हणल्यार भावार्थान तेणे आपणूक प्रयत्न केले आनी तेणे मागले प्रमाणे जेजून तिका बरी भलायकी दिली. शतापती सुसाकर बरो नातले वेळार तो शतापती येवन थंयसर जेजू लागीं मागता, म्हज्या साकराक बरें ना, तुवें बरें करूंक जाय म्हणून थंयसर साकरांक तो दान विनाती करता आसतना जेजू म्हणटा आपूण तुज्या घरा येता, तुज्या साकराक हांव बरें करता. आनी शतापती म्हणटा तुवें एकच एक उतार सांगल्यार पुरो, तुवें म्हज्या घरा येवच्याक हांव फावो न्हय, हांव शतापती वय, ग्रेस्त मनीस वय, पूण तूं व्हरतो, तूं देव, तूं रचणार, तुवें म्हज्या घराक येवच्याक हांव फावो न्हय. त्या ताच्या ग्रेस्तकायेंत तो कालतेपणाचो शेगून ताचे ते व्यक्त केलो. त्या सोम्याची सगत ताणें वळखून घेतली. तुवें म्हज्या घरा येवच्याक हांव फावो न्हय, पूण तूं एकच उतर सांगल्यार पुरो जेजू म्हजो साकर बरो जातलो. आनी त्याच घडये त्या शतापती साकर बरो जातलो. कितेंच भेदभाव नासतना सोमी आमच्या कुमके घेता, आमच्या गरजा तो भावता. कितेंच भेदभाव नासतना आमच्या हर एकल्याच्या कश्टां दुखां तो वांटेली जाता, आमकां संरक्षण दिता. आमी पिडेस्त जाता आसतना आमकां पिडा सोसूंक तो धैर्य दिता, गठाय दिता आनी आमकां सबारपोटी आमी मागिल्ले तो आमकां पाटी दिता, भलायकी पाटी दिता. तर आमची सगळी कंत बेजाराय, आमची पिडा शिडा, आमच्या जिवितांत येवचे ते नाना रितीचे समस्ये सगळे सोम्याच्या पांयां तळे आमी भेटोवन दिवया. कितेंच भेदभाव नासतना तो आमकां आमच्या गरजांनी तो पावता. पिडे शिडे वेळा जेजू उलो दिल्या, पिडे शिडे वेळा जेजू उलो दिल्या. कोणी तो जावं दी भेदभाव नासता, भलायकी ताची पावटी दिता. कोणी तो जावं दी भेदभाव नासता, भलायकी ताची पावटी दिता. जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता. हालेलुया 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 हालेलुया. हर गान तुका सुम्यान जेजू, होगळाप तुका सुम्यान जेजू, स्तुती तुका सुम्यान जेजू, महिमा तुका सुम्यान जेजू, वंदन तुका सुम्यान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. एक घडीभर आमी बसया. कीर्तन 90 आनी 6 वाक्य एकांत. देवाचे उतार म्हणटा, सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, सगळ्या संवसारार सर्वेस्पराक गितां गाया. सर्वेस्पराक गितां गाया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत आमी गावंक जाय. सगळ्या संवसारार सर्वेस्पराक आमी गितां गावंक जाय. ताच्या नांवाची स्तुती आमी करूंक जाय. सोम्याची स्तुती आमी करया, ताका आमी अर्गां दिवया. जायतें बरेंपण सोम्यान आमकां केलां, जायतें
बरेंपण आमच्या जिवितांत ताणें केलां. ह्या सर्वा पासत ताचो आमी उपकार बावडया, ताका आमी अर्गां दिवया, ताची आमी स्तुती करया. जेजू आमकां हर एकल्याक ताचे सशें तो आपयता. आजच्या दिसा ह्या घडये हांगासर येवन ताका आराधन करचें वर्तें भाग ताणें आमकां फावो केला. ह्या पूर्ण शेतांत हांगासर भक्तान सुवाळ पावल दुसऱ्या मुखांत्र ताच्या मुखांत्र सर मेळिल्ल्या उपकारा खातीर सोम्याक आमी अर्गां दिवंक आमी हांगासर आसा. जायतें बरेंपण देवान आमकां केलां. बागेवन जुवां पावल दुसऱ्या मुखांत्र ह्या पूर्ण शेतांत हांगासर आराधन करता आसतना आपत्या मध्ये विनवण्याचे मागणे हांगासर करता आसतना हर एका शुक्राराच्या हांगासर प्रत्येक तेसावा खातीर आमी मागता आसतना जायतें बरेंपण सोम्यान आमकां केलां. ह्या सर्वांचो आमी उपकार बावडया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वाकणटाव तुका सोम्या जेजू, वंदिताव तुका सोम्या जेजू, वाकणटाव तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर आमी उबे रावया. सोम्याचें उतार आमी आयकुनशाक आमी आयतीस जावया. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. लुका एवांजेल अध्याय 19 वाक्य 51 बरें करून आयकव्या. जेजू आनी जाकेवा मदलें हें संभाशण ह्या जेजू आनी जाकेवाची एकामेकाची भेट. तो येरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान सोलोन वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो, पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे खेटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवन वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो, कित्याक जेजू तेनेच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावताच जेजू आपली दिश्ट वयर लावन आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा वेगी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावच जाय. जाकेव सरारा देवन आयलो आनी वडसून तो सान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जाकेव सकाळां उजीर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता आनी कोणाक काय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव फाटीं दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक ओय अब्राहामाचो पूत निजाकी मनशा पूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. देखून बसया. मुगाळ पाव बेनिनो अपुर्बाचें गडीत सबार पोटी आमी आयकलां. गडीत जेजून सांगलेलें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक होय अब्राहामाचो पूत. आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. ताच्या पयलेंचे देवाचें उतार आमी आयकलें.
आता एक सवाल तुमकां, जाकेवान जेजूक आपयल्लें गी या जेजून जाकेवाक आपयल्लें? जाकेवान जेजूक आपयलें न्ही गी. तो बारी पळोवंक आशें येतालो, रुमडीच्या रुखार तो सोडलो, जेजू कोण पळोवंक आशें येतालो. कोणे आपयलें? जेजू न्ही गे. जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावच जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेजून पयलें जाकेवाक आपयलें आनी उपरांत जाकेवान जेजूक ताणें आपणाच्या घरा आपयलें. तुमी दोनी सांगता जाल्यार दोनी सारके. जेजूक पळोवंक आशें येतालो म्हणजे जेजूक आपोवची ती स्टार्टींग पॉयंट खंय जावन तो पळोवंक आशें येतालो न्ही गी. जेजूक हांवें पळयचय, ताच्या जिवितांत तो एक ग्रेस्त मनीस, दुडवादीक मनीस, सुखागर मुखेली दुडवादीक मनीस आसलो. ताच्या जिवितांत संतोष नातुरलो, समाधानांतलें उरलें सगळें आसलें. आस्तबदीक आसलें, ग्रेस्त काय आसली, व्हड बांगलो आसलो जावंक पुरो, सुखागर मुखेली आसलो, अधिकार आसलो, हुद्दो आसलो, सुखागर मुखेली, दुडवादीक मनीस. बँका सोडल्या बँकाचो मॅनेजर तो. ताच्या लागीं व्हडली चिरी आसली, एक सुटकेस आसली जावंक पुरो, जायते पयशे एकठांय करतलो. सगळें ताच्या लागीं आसलें, सगळें ताच्या लागीं आसलें. पूण एक मात्र नातलें. कळ्ळें? समाधान. कित्याक? कोण नातल्ले? जेजू नातल्लो, जेजू नातल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी आतां जेजू जाकेवाक आपयता. पयलीं जेजू जाकेवाक आपयता. जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुज्या घरा येवन रावच जाय, तुमगेर येवन रावच जाय. ताणें चिंतलें गी जाकेवान, आज जेजू म्हज्या घरा येता म्हण ताणें चिंतलें गी? चिंतलें गी? खंडीत ना. पूण ताच्या काळजाच्या कोनशांत ती एक आशा आसली, हांवें जेजूक पळयचय, हांवें ताका अनुभव करीचय, ताका हांवें पळयचय, जेजूक हांवें पळयचय. देखून तो रुमडीच्या रुखार सोडटा. आज आमी हांगासर आयल्या, आमकां कोणें आपयल्लें? जेजून आमकां आपयल्लें. म्हाका आनी तुमकां हर एकल्या जेजून आपयल्लें. म्हाका हांगासर येवंक जेजून आपयल्लें, तुमकां हांगासर येवंक जेजून आपयल्लें. आमकां हर एकल्याकी जेजून आपयल्लें. आमचेच तकी आमी आयिल्ल्या न्ही, आमचेच तकी आमी आयिल्ल्या न्ही, जेजून आपयलें देखून आमी हांगासर आयल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून जेजू आमकां हर एकल्याक आपयता, आमकां आपयता. या देवाच्या उतराचो सडीत गुंडाय नियाळ करच्या पयलें एक आमी गीत आमी गावया, उबे रावया. जेजू आमकां आपयता. जेजू येता, जेजू येता, जेजू आमच्या घरांत येता. दाविदाच्या घरान असो जेजू आमकां येता. जाकेवाक सुटका दिवंक, त्या घरांत बादशाह दिवंक जेजू आयिल्लो आनी तोच जेजू आमच्या घरा येता. ताका आमी स्वागत करुया. हालेलुया गावन आमी सोम्याक नावाडया. रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू येता, जेजू येता, आमच्या काळजांत येता, आमच्या जिवितांत येता. जाकेवाच्या घरा तो जेजू गेलो. जेजून म्हळें, जाकेवा, जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावच जाय. तुमी जेजूक स्वागत करूंक आयती आसात? तयार आसात? नातले बरें दिसता म्हाका. जेजू आज ह्या घडये जाकेवा सांगले बरी आमची नांवां काडन हर एकल्या तो सांगता. हर एकल्याक नांवां काडन सांगता. फेलिस, मेरी, मेबल आनी कोण आसात की ना म्हाका उत्तर हांवें एक नांव सांगून सोडलें.
आता हर एकल्या तो नाव काण सांगता आज म्हाका तुमगेर येवन रावच जाय. आपोवंक तुमी तयार आसात? तयार आसात? ना जेजू आज येवचें नाका. आमगेर सगळें मेळ्ळें आसा, पुरा अस्तव्यस्त आसा. आज येवचें नाका जेजू. आमगेर पार्टी करूंक आसा. आज तुजी गरज ना. आज आमगेर सैर येतात, तुजी आमकां गरज ना. आज आमकां तुजे सांगाता थंयसर वेळ करसूंक, तुज्या थंगी उलोवंक, तुका आयकोंक आमकां पुरसत ना. मारता भशेन आमकां पुरसत ना. मरये भशेन तुज्या पांया तळा बसूंक आमकां पुरसत ना. जेजू आज येनाका. आमच्या कुटुंबां संभ्रम आसा. आमच्या घरा सैर येतात. आमकां दुकोर मारूंक आसा. आमकां निभा वयर निभा. आज जेजू आमकां विचारता आज म्हाका तुमगेर येवन रावच जाय. तुमी तयार आसात जेजू स्वागत करूंक? वय तर मग भाव भयणीनो, जेजू आमच्या हर एकल्याच्या घरांत येता, कुटुंबान येता. देखून ताची स्तुती आमी करया. जेजू आमच्या काळजांनी तो आसा, आमच्या मदेगात तो आसा. खंयसर दोग वा तेग म्हज्या नांवे सांगाता मेळटात थंयसर आसा हांव तांचे मदगात म्हणून जेजू सांगला. दीस पडते जेजू आमच्या काळजांत तो येता. येवकारेच्या उड्या रुपी तो आमच्या काळजांत येता. ताचें हजरपण आमच्या जिवितान बघया आनी तोच जेजूक आमी अर्गां दिवया. जायतें बरेंपण ताचे आमच्या सांगाता रावन आमच्या कुटुंबान जायतें बरेंपण ताणें केलां. सरबेसावांनी बरल्या ताका आमी अर्गां दिवया. जेजू आमच्या घरांत परत येता, ताका आमी स्वागत करया. स्तुती गीत आमी गावया. हालेलुया गाऊन आमी सोम्याक नावाड्या. रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. हालेलुया गाऊन आमी सोम्याक नावाड्या. रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू जाकेवाच्या घरा गेल्लो, आज तो म्हज्या आनी तुज्या घरा येता. आमच्या काळजांत तो येता. आमच्या काळजांत तो येता. संतोष जाता वयने. जेजू आमच्या काळजांत येता, आमच्या घरांत येता. जुवान केल्या उगडापणांत अध्याय 3 वाक्य 20 देवाचे तर म्हणटा, जो कोण काळजाचे दार उक्तें करता हांव ताचे थंय प्रवेश जाता. आपले तुज्या दारार हांव दार बडोवन आसा. जो कोण म्हाका दार उक्तें करता ताचे थंय हांव प्रवेश जाता आनी ताचे सांगाता जेवकी जेवता. देवाचे उतार हे फुटले. जेजू आमच्या काळजाचे दार उक्तें केल्ले तो व्हड. जेजू आमचे थंय तो प्रवेश जाता आनी थंयस काळजाचे दार उक्तें करूंक त्या जाकेवान प्रयत्न केलें. देखून तो रुमडीच्या रुखार सोडलो. जेजू पळोवन ते आशेलो. हे धडूस ताचे काळजाचे दार ताणें उक्तें केल्लें आनी हें पळोवन जेजू उपरांत जाकेवाक म्हणटा, जाकेवा तुजी आशा हांव संपूर्ण करता. तुजी आशा हांव ती जारयेक हाडटा. ती आशा ती निराशी जावची ना. बगार ती निर्फळ जावची ना. बगार ती सुफळ जातली. तुजी आशा हांव जारयेक हाडटा. हांव तुज्या जिवितांत येता. तुवें आशेनांतलो तो संतोष ह्या घडये हांव तुका दितलो. तुका जिवितांत आशिल्लें तें समाधान हांव तुका दितलो. सगळ्या वस्तूंत क्रेस्तकायेंत त्या दंडिरव्यान तुका मेळोवना. बगार ह्या घडये हांव तुका संपत्ती दितलो, ग्रेस्तकाय दितलो. खरी ग्रेस्तकाय हांव सर्गींत हांव आयिल्ली ती खरी ग्रेस्तकाय आनी ही बादशाही हांव तुमकां दिता. हांव तुका दिता. आनी ह्या खातीर जेजू ताच्या घरांत ताणें प्रवेश घेतलो. जेजू येता. जेजू येता. जेजू येता. जेजू येता. आमचो स्वामी आमचो जेजू आमच्या जिवितांत येता. संतोषान हे चरण आमी गावया. जेजू येता. जेजू येता. जेजू येता. जेजू आमचो जेजू येता. दाविदाच्या घराण्याचो जेजू येता. जेजू येता. जेजू येता. जेजू येता. जेजू आमचो जेजू येता. दाविदाच्या घराण्याचो जेजू येता. हात वयर उबारया, ताळयो पेटुया,
सांगात आम्ही जैताची वड बोबाट मारूया आत वयर उबारया ताळयो पेटूया सांगात आम्ही जैताची वड बोबाट मारूया हल्लेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाड्या रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हल्लेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाड्या रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हल्लेलुया 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 जेजू येता आसतना जेजून ते एक उतार सांगता आसतना नांवान उलो करता आसतना जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर रावसे म्हणटा आसतना कितलो संतोष जाकेवाक जालो इतल्या संतोषान तो बरलो की ताणें चिंतूंक येनासलें आनी देवाचे तर म्हणटा तो सारारा सकला देवून आयलो सारारा सकला देवून आयलो थंयसर वेळ ना इतलो संतोष ताका भोगतालो की जेजू ह्याच घडये आपणाच्या घरांत ताका स्वीकार करच्याक तो आशेवन आसलो अत्रेगून आसलो कितेंच फाटीमुखार पळयना सोम्याच्या एक पुत्रा खाल जावन त्या सोम्याक स्वागत करता तितलो संतोष दादोसकाय दिसपडते आमच्या काळजांत आमी बघूंक जाय कितले फावटी जेजू आमच्या काळजांत आयला हर एका येवकार दिसता तो आमकां भेटूंक आयला हांव आयला जिवी दिवच्याक बरोवन वमताच्या मापान दिवच्याक हांव आयला म्हणून जेजू सांगला आनी तेच बरोवन वमच्या तो मापान जिवी दिवच्याक पवित्र येवकारिस्तान जेजू आमच्या काळजांत येता कितले फावटी जेजून आमकां नांवान उलोवून सांगला पुता धुवे आज ह्या घडये ह्या पवित्र येवकारिस्तान बलिदानांत तुज्या काळजांत हांव येवंक आशेता अत्रेकता सवयेच्या बळान हांवें आनी तुमी जायते फावटी कुंभार घेतला सांग पुरो जेजूचे हजारपण आमी बघूंक ना पूण तस्सू जेजू जाकेवाच्या घरा गेल्लो जेजू तस्सू जेजू पवित्र येवकारिस्तांत हर एक फावटी आमच्या काळजांत येता त्या जेजूक आमच्या हाती आमच्या काळजांत आमी स्वीकार करच्या पयले जेजू नांव उलोवून सांगता जाकेवा पुता धुवे आमच्या हर एकल्याचें नांव उलोवून सांगता म्हाका आज तुमच्या घरा येवन रावस जाय तुज्या काळजांत येवन ह्या घडये म्हाका येवन रावस जाय तो संतोष ती दादोसकाय हांवें आनी तुवें बगल्या बघूंक जाय हर एका पवित्र येवकारिस्तांत आज आमकां सबार जाणांचे मीस बोर जाता आज आमकां वेळ जाता इल्लोसो थोडो जाता आसतना आमी घडये वास पळयता आमी हांगासर आयिल्ले आचरणाक आडंबराक न्हय हांगासर मॅजीक पळोवंक न्हय मॅजीक ते जेजू आमच्या जिवितांत करता जेजूकूच आमच्या देवाक आमच्या काळजांत स्वीकार करच्या आमकां बाचावी दिवचो आमच्या जिवितांत सगळे बरेपण दिवचो जेजू आमचो सोडवणदार आमचो मेस्त्री आमचो देव आमच्या काळजांत येता तो संतोष आमी बघून व्हड ताच्या येण्याक आमी राखून रावच जाय अत्रेगून आसूंक जाय जाकेवान त्या जेजूक स्वागत केलो आमी आमच्या जिवितांत ताका स्वागत करया संतोषान व्हडा संतोषान ताळयो पेटून ताका आमी स्वागत करया जेजू येता जेजू येता जेजू येता पदवेन महिमेन आमचो राजा येता जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता आत वयर उबारया ताळयो पेटूया सांगात आमी जैताची वट बोबाट मारूया आत वयर उबारया ताळयो पेटूया सांगात आमी जैताची वट बोबाट मारूया हल्लेलुया गाऊन आमी सोम्याक नावाड्या रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हल्लेलुया गाऊन आमी सोम्याक नावाड्या रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हल्लेलुया 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 जेजू येता जेजू येता जेजू जाकेवाच्या घरा गेल्लो जेजू ह्या घडये म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत तो येता संतोष पावया जेजून जाकेवाक सांगले ते उतार आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी लाभल्या
आयच्या दिसा ह्या घराक सोडवून लाभल्या पावलो आनी सिलास थंयसर बंदेंत आसतना तांकां सुटका दिवच्याक जेजू थंयसर येता जिवंत जेजू तांकां भेटता तांकां बांदपासांतले सुटयता तांकां बांदपासांतले सुटयता थंयसर स्तुती करता आसतना सर्व बांदपास थंयसर तुटून पडटात सांखळ्यो तुटून पडटात आनी अछापी रितीन त्या बंदिखानांतले ते भायर येतात आनी तो बंदिखान त्या पावलो आनी सिलासाक विचारता हांवें बचाव जावंक हांवें कितें करी सय आनी थंय पावलो आनी सिलास सांगले ते एकच एक उतार सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर तवळ तूं आनी तुजे घराणे सगळें बचाव जातलें कितें सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर तवळ तूं आनी तुजे घराणे सगळे बचाव जातले जाकेवाचे घराणे बचाव जाले कित्याक जाकेवान येतोळ म्हणून सर दंडिरव्याचेर ताणें फातयेनी दवरली पूण ह्या घडये जेन्ना ताणें सोम्याक पळोवंक तो आशिल्लो ह्या घडये तावन ताणें त्या दंडिरव्याचेर न्हय ताच्या हुद्द्याचेर न्हय तो सुकागर मुखेली जाल्लो ताच्या अधिकाराचेर न्हय ह्या फुडें ताणें सोम्याचेर ताणें बावार्थ दवरलो विश्वास दवरलो आनी तसो बावार्थ आमी विश्वास सोम्याचेर दवरता तेन्ना जाकेवाक मेळिल्ली दिस सुटका सोडवून त्या घराक मेळिल्ली बाचावी आमकां आमच्या कुटुंबाक ती मेळटली घराणें बचाव जातलें पावलो आनी सिलासान सांगलें ते उतार बंदिखानाक सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर तवळ तूं आनी तुजें घराणें बचाव जातलें आमी पातयेन येवन हांगासर ताच्या पांया तळी आमी आयल्या आमच्या कुटुंबांत आमच्या घराण्यांत वयर वयर कश्ट मेळटा आसतना आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी रडटा साबार जाणां कळीत नात आमचें दूख आमकां मात्र कळीत आमच्या काळजा भितर दूख आसा आमच्या जिवितांत आमच्या भुरग्यांचें बरें फलां चिंता आसतना फाटल्या जिविताची घडीत आमकां दोसतात कितें जाता कोण ना पूण सगळें सोम्याचेर आमी सोम्याक आमी उपसून दिवया आमच्या जिवितांत सगळें बरेंपण तो करता आमकां बाचावी दिता सगळें आमकां तसो सोलोन व्हरता जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू येता सुटका आनी सोडवून आमकां दिवंक जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता सुटका आनी सोडवून आमकां हाडून येता जेजू येता घट्ट जेजू येता जेजू येता सुटका आनी सोडवून आमकां हाडून येता आतवयर उबारया ताळयो पेटुया सांगात आमी जैताची बोबाट मारुया आतवयर उबारया ताळयो पेटुया सांगात आमी जैताची बोबाट मारुया हाल्लेलुया गावन आमी सोम्याक नावाड्या रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करुया हाल्लेलुया गावन आमी सोम्याक नावाड्या रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करुया हाल्लेलुया 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 हालेलुया 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 वडा तळेन आमी स्तुती करूया स्तुती करून श्राव्या जाकेवाच्या घरा गेल्लो जेजू ह्या घडये हांगासर ह्या पवित्र सक्रामेंत हांगासर आसर आसा जाकेवाच्या घरा गेल्लो जेजू ताका सुटका सोडवून दिलो जेजू ताच्या घराणे बचाव केलो जेजू ह्या घडये आमच्या घराण्यांत प्रवेश जाता आपले तुज्या दारार खालसाच्या दारार हांव बडोवन आसा जो कोण म्हाका दार उक्तें करता ताचे ते हांव प्रवेश जाता सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर केवळ तूं आनी तुजे घराणे बचाव जातले ताचेर फातयेवन आमी आयल्या ताचेर भरवसून आमी आयल्या ताचेर विश्वास आमी आयल्या आमचे गती दुखेंत आमच्या कश्ट अडचणेंत पिडे शिडेंत निराशपणांत नवो भरवसो उदेसो करचो जेजू आमच्या जिवितांत आसा आमच्या जिवितांत नव्या भरवशान करचो आमच्या पडणे वेळार आमकां हुकूल व्हरचो दिये नाकात हांव आसा तुमच्या संगता संवसार सरा पर्यंत म्हणलो जेजू ह्या घडये आमच्या संगत आसा तसो संगत आमी बघया ताका आमच्या जिवितांत स्वागत करया हाल्लेलुया 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 हाल्लेलुया
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 दया करून बसया. कितल्या जणांक जेजू म्हज्या काळजांत आतां तो प्रवेश जाला म्हणलो अनुभव जालो. आनी की जेजू काळजाच्या दारार तबडोन आसा दिसता हांगा धाडून तसा समाज संपूर्ण भितर सोना. कितल्या जणांक तो अनुभव जालो जेजू म्हज्या सांगाता आसा म्हणले दृढ पातयांची हात वयर घाला. जेजू म्हज्या सांगाता आसा खाली आद्दूक आसा गी ना न्ही अर्द भायर आसा अर्द भितर आसा गी अर्द पांय भायर आसा गी आतां भितर एक तमात दिसता न्ही गे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अळे सगळ्यान हात वयर गेले. जेजू आमच्या सांगात आसा. जेजू आमच्या कुटुंबांत सदांच आमच्या सांगात आसा म्हणचे कितले जाणा म्हज्या कुटुंबांत तो आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. वय जेजू आमच्या सांगात आसा. आमच्या सांगात आसा. आत्तां वाचलें देवाचें उतारण मोठव्यान नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. मोठव्या नियाळाक संदेश जेजूक पळोवची आशा बदलिता जिविताची दिशा. जेजूक पळोवची आशा बदलिता जिविताची दिशा. दिशा म्हळ्यार वाट डिरेक्शन. डिरेक्शन आमी खंयच्या वाटेन वचूंक जाय त्या वाटेन तो आमकां सारकी वाट दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेजूक पळोवची आशा बदलिता जिविताची दिशा. आतां जेजूक पळोवचें जाल्यार कितें करीत जाय. जेजूक अनुभव करीचे जाल्यार कितें करीत जाय. जेजूक पळयत जाल्यार कितें करीत जाय. जेजूक पळोवची आशा. आशा आशा न्ही आशा. तुमच्या कोणाची आशा नांव आसा. आशा न्ही हें सांगलें. आशा. जेजूक पळोवची आशा आमच्या काळजांत ती पयलेंच आसोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेजूक पळोवचें जाल्यार जेजूक पळयचें जाल्यार जेजूक हांव आतां पळोवंक वेता म्हणली ती आशा आमच्या काळजांत आसूंक जाय. ती उरपा आसूंक जाय. हरी एक बोटी येवकरीच्या बलिदानाक येता आसतना मिसाक भायर सरता आसतना घरांत भायर सरतानाच आमकां कळीत आसत जाय हांव खंय वेता हांव कोणाक भेटोवंक येता कळीत आसत जाय. देखून त्या प्रकार हांवें बरें नेसन हांवें न्हेसोंक जाय. हांव पिकनिकाक वेता म्हणटा आसतना तेंच नेसन न्हेसोंक जाय. हांव बिचाक वेता म्हणटा आसतना तसलेंच नेसन हांवें न्हेसोंक जाय. हांव आतां इगर्जेक वेता कित्याक एकामेका पळोवंक जेजूक पळोवंक. जेजूक पळोवंक. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू सांगत आमी बगीचे जाल्यार पयल्यान पयलें आमच्या जिवितांत आशा आसूंक जाय. ती उर्बा आसूंक जाय. आज म्हाका जेजूक पळयसय. जाकेवाच्या जिवितांत थंयसर जाकेवान जेजूक तो आपणाच्या घरांत स्विकार केलो अनुभव ताणें कशें जोडलो. जर थंय उर्बा नातले जाल्यार आशात नातले जाल्यार म्हाकाय वचचें हें खालें तें सदां न्ही ताच्या फाटल्यान लोक हारेर येता ताका खंय काम ना तो हांगा वेता थंय वेता म्हणटा हो घेत बसलो जाल्यार ताका जेजूचो अनुभव मेळटा आसलो की ताच्या घराणें बाचेव जाता आसलें की बिलकुल ना. बिलकुल ना. हे म्हणसर ताणें चिंतिल्लें म्हजी ग्रेस्तकाय पयशे म्हजें नांव अधिकार तेच म्हाका भद्रती म्हूण चिंतलें. पूण ताच्या जिवितांत संतोष नातलो समाधान नातलें कितेंच नातलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तशें म्हणून आतां ओगेत बसता गी ना देवाचें तर म्हणटा थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुकागर मुखेली आनी दुडू अदीक मनीस आसुल्लो जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीच आशेतालो. पण आशा अत्रेक आमच्या काळजांत आसूंक जाय. ती उर्बा आसूंक जाय. आज हांव जेजूक भेटता. आज म्हाका जेजूक पळयसय. आज म्हाका जेजूक पळयसय. ताची आशा जारी जाली की ना.
जाली, खंडीत ताची आशा जारी जाली. पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. तुमी जाली म्हणटात पूण जालें ना म्हणटा हांगासर. जाली गे जेजूक पळोवंक बारीस आशा येतालो, पूण आशा ती संपूर्ण जायची जाल्यार थंयच खाली आशा धरल्यार पावना. हांव बरें जेवंक आशा येता, देखून एका व्हडल्या हॉटेलाक वचून घरांत सपनां देखल्यार जाताय ना. कितें करीत जाय, वचत जाय त्या हॉटेलाक वचून तुमी ऑर्डर करीत जाय. नांव गुत्तनातल्या शेजारच्यानी कितें खान गेला पळय, अळे तेंत म्हाका तेंत दी म्हूण सांगीत. नांव गुत्तनातल्यार न्ही गे. तुमी घरांत रावून हॉटेलांत हांवें जेवंक जाय. म्हज्या फ्रेंड्सां खातीर सोबीत आज एक दीस भायर वचचें, एक सांगात एक जेवंक जाय म्हणून घरां आशेवन घरांत बसल्या जाताय ना. तुमी त्या कुशीन मेटां काडीत जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळया जाकेव पयल्या हंतान तो जेजूक पळय जाय म्हणून आशेलो. जेजूक पळय जाय म्हणून आशेलो. सांत पावलो फिलिप्पीकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3, फिलिप्पीकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 8 तावन देवाचें उतर म्हणटा, जेजू क्रिस्त म्हाका मेळत जाय, ताचे संगी म्हजो एकवट जाय जाय म्हूण म्हजो एकच शेवट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया कितें ताची आशा कितें, क्रिस्त 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 म्हाका मेळत जाय आनी ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय जाय. हांवें जेजू सांगता एकवट जाय म्हणली ती आशा अत्रेक तो काळजान धरता. जाकेवान तीच आशा धरली. आज म्हाका जेजूक पळयत जाय, आज म्हाका जेजूक पळयत जाय, आज जेजूक हांवें अनुभव करीत जाय. ह्या दिसा ह्या घडये हांवें मागलें देव म्हाका फावो करता. ती दृढ पातयेनी हांवें धरून मागलें जाल्यार जेजूक ह्या घडये म्हाका आपडटा. तो मोगान म्हजी जतन करता म्हणून मागोवन आमी आयले जाल्यार जेजू खंडीत जावन आमकां आपडटा, आमची आशा जारी काडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया कितल्या अप्रुपाचें तें उतार. क्रिस्त म्हाका मेळत जाय. आय नीड जीसस, आय वॉन्ट जीसस. क्रिस्त म्हाका मेळत जाय आनी ताच्या सांगाता म्हजो एकवट जाय जाय. आज जेजूक हांवें मात्र पळयत जाय गी. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्यांनी जेजूक अनुभव करीत जाय, पळयत जाय. देखून हांवें मात्र पळयल्यार पावना आनी एकल्यांनी जेजूक पळयत जाय. देखून आमी कितें करीत जाय, आमी कोणाच अशी वचत जाय, जेजूस अशी वचत जाय. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवाजनांक, आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या सेस्तामाऱ्याक आमी घेवन थंय हांगा पिकनिका मात्र गेल्यार पावना. आमी पयले कोणाच अशी वचत जाय, जेजूस अशी वचत जाय. आय वॉन्ट जीसस, म्हाका जेजू मेळत जाय. आमच्या भुरग्यांक जेजूक आमी दीत जाय. खाली पयल्या कुमगारा दिसा बरी करून तयार करून, बरें न्हेसोन, वात दिवन, व्हड संभ्रम करून, गम्मत करून, सैऱ्या दर्याक आपोवन, वाड्यांत फिरगजींक व्हडलो दाबासो करून, काजाराचो व्हडलो दाबासो करून, उपरांत संभ्रम जाल्ल्या उपरांत जेजूची कांय तुमकां विसर ना जाल्यार, खबरच ना जाल्यार, जेजूची विसर पडली जाल्यार सगळें निर्फळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमी जेजूक पळय, जेजू म्हाका मेळत जाय. आमच्या भुरग्यांक आमी जेजूक दिजे जाल्यार आमी कोणास अशी जाय, कोणास अशी, जेजूस अशी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. फुडें वाक्य दांत फिलिप्पीकारांक बरयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य दांत देवाचें उतर म्हणटा, क्रिस्ताक हांवें वळखत जाय, ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें बगी जाय म्हूण म्हजी एकच एक आशा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया सांत पावल म्हणटा, जेजूक हांवें वळखत जाय, जेजूक हांवें वळखत जाय, ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें बगी जाय म्हणून एकच एक म्हजी आशा, म्हजी आशा. जाकेव
इस आशा दवरन थंयसर जेजूक पळोवंक तो आशा येतालो आनी येदोळ सांगलेल्या प्रमाणे थंयसर जायती अडकळी आसल्यो कितें कसली अडकळी आसल्यो जेजूक पळोवंक येता आसतना जायती अडकळी आसतात न्ही गी मिसाक वचूंक आराधनाक येवंक आराधनाक येवंक नव्यानाक येवंक मागण्या जमती वचूंक आमकां अडकळी जायते पटी येतात न्ही गी जाके वा कितें अडकळी आसल्यो तशें म्हणून घेत रावलो गी कसल्यो अडकळ्यो आसल्यो तो कुडीन मोटवो लोकांची केट आसल्या लोकांच्या केटीन तें जेजूक पळोवंक ताका जालें गी आं घट्ट सांगा तुमकां न्हिदोंक सोडिना हांव जेजूक पळोवंक जावंक ना तशें म्हणून घेत रावलो गी कोण पळयता पळोवन दी हांव आनी एक पटी पळयता म्हणून रावलो गी ना कितें केलें जाणें रुमडीच्या रुखार सोडलो रुमडीच्या रुखाक सोडलो ही सुलाबाची गजाल गे एक दुडवादीक मनीस व्हड नांव आसलो मनीस सुंगागाराचो मुखेली एक साद्या व्यक्ती भाशेन कामेल्या भाशेन तुमी बरे वस्तू काय पळपळा काडूंक माडये सोडता ते ना न्ही कामेल्यांचे तेंचे कामेल्याचे ड्रेस घालून तो रुखार सोडता न्ही गी वय पळय दुडवादीक मनीस आतां रुमडीच्या रुखार सोडता ताची उडवीकाय ताचे अधिकार ताचो हुद्दो ताचें नांव सगळें तो सायडीक दवरता आनी जेजूक पळोवच्या खातीर एक साद्या मनशा भाशेन आपणाक खाली करन ल्हान करन तो रुमडीच्या रुखार सोडता आनी तो वळ ताका जेजूक पळोवंक साध्य जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमच्या सालत्या जिवितांत हांव तूं व्हडलो हांव सुश्रेश्ठ म्हाका नांव आसा म्हाका ग्रेस्त आसा म्हज्या लागीं पयशे आसात म्हाका मात्र जेजूक पळोवंक जाता जेजूक पळय जाल्यार जेजूक म्हाका मोलाक काण घेवंक जाता म्हणून आमी चिंतले जाल्यार बिलकूल जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या जाकेवा भाशेन आमकां आमी ल्हान करीत जाय कालतें करीत जाय आमची ती जडायाचें कितें तें सुटकेस काण घेवंक कांय वयर वचूंक जाता ताका ना ताची सुटकेस आनी परत आनी सकला दवरीत जाय नातल्यार कशें रुखार सोडचें एक कुयती काण घेवन सोडोवंक बारीक कश्ट न्ही गे पांटे कातरूंक आनी ती सुटकेस काण घेवन तितले वयर सोडोवंक तितलें सुलाभ आसाय ना जाकेवान सगळें सकयल दवरलें आनी खालतो मनीस जावन तो वयर सोडलो आमी आमच्या जिवितांत आमचो नांव अधिकार हुद्दो कितें कितें आसलें सगळें तें देगेक दवरन आमी वयर येत आसतना आमच्या संवसारी जिवितांत सालत्या जिवितांत आमी वयर येत आसतना जेजूक आमकां पळोवंक सलीत जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या जाकेवान तेज्या सर अडकळचे जैते वन जालो आनी ह्या घडये ताचे प्रयत्न जेजू पळयता आनी जेजू त्या वाटेन चलोन येता त्या वाटेन चलोन येता आनी कितें म्हणटा जेजू जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावच जाय तुमगेर येवन रावच जाय जेजू आमच्या घरांत तो येवंक आशा येता जाकेवान ताका स्वागत केलो गी ना स्वागत केलो गी ना केलो कशें पानपड उदक दिवन रोसा वेळार वजे आयिल्ल्या उपरांत व्हडली सोऱ्याची बाटली दिवन इतलो लोक आसा आमचे संप्रदाय खंय सर पावता पळया आज आमचो संप्रदाय वजें हाडचें तेय मोलाक हाडचें वजें हाडचें मोलाक ताका 10, 15, 20, 25 हजार दिवन कोण कोण मनीस तांकां आनी आमकां कांय संबंदच ना कुटुंबाचें न्ही खंय ताण गी दुसऱ्या एका फिरकेची ताण वचें दुखोर कोणाचो गी कोण बी कोणाची गी आनी एक सगळें आयलीं एक 10-15 मिनटां नाच केले येता आसतना कली सर बराय येताना आयलीं नाच केली लास्टाक आयिल्ल्या सैऱ्यांक मान गौरव दिलो लास्ट ताच्या बदला दुसरें कांय दिवंक जायना गे ही गे आमची संप्रदाय रोस म्हळ्यार थंयसर नितळ्याचो गुर्तू हें तुमकां मात्र न्ही हे डिवायन वर्ल्डांत कोण पुरा पळयतात पळय तांकां वत्तू संदेश आमची वडवेकाय तांतू आमी पळोवचे न्ही
कोण कितलें आचरण करता, कोण कितलो पयसो पिटो करता, कोण कितलो ओपन बार दवरन, ओपन बार. मरणाच्या मिसांकी थोडे फाटी ओपन बार असतात. कुटुंबांत मरण जाल्ल्या दिसात ती आमी एका विरगळचेक रेतेर देवंक गेल्ले, आमी त्या कुटुंबाची आमी भेट केल्या. त्या मरणाच्या दिसात सांजेर आमी कुटुंबाची भेट करूंक येता आसतना एकल्या कुडांत आसात आनी थोडी एकली आतां कुडांत सांगात मेळोन तांचे दूख विसरूंक बेजार जाता आनी इल्लेशे कान येतात पळय, तांचे दूख विसरूंक कान घेताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूक पळयत जाल्यार आमी वयर सोडूंक जाय. वयर अधिकारान न्हय, नांवान न्हय, बागार आमचो अधिकार आनी पुरा सगळें देगे दवरन खालतेपणान आमी वयर सोडूंक जाय आनी तवळ जेजूक पळोवंक साध्य जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी उपरांत कितें केलें? तो वयर सोडल्या उपरांत जेजून ताका सांगलें, जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन राव अशें म्हणटा आसतना कितें केलें? तो सरारा सावकास देवलो म्हण गे, सरारा पुस्तक निसरलो कन्ना न्ही गे. ताच्या उपरांत ताणें कितें केलें? जेजूक आपणागेर ताणें कशें स्वागत केलो? कशें स्वागत केलो? व्हडा संतोशान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय जेजूक पळोवची ती एक आशा आनी जेजून ताका सांगता आसतना नांव काण सांगता आसतना जाकेवा सकला देश म्हाका आज तुज्या घरा येवन राव जाय, तुमगेर येवन राव जाय म्हणटा आसतना कितलो संतोश ताका जाता. आनी देवाचें तर म्हणटा व्हडा संतोशान ताणें जेजूक स्वागत केलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी इतल्यार जेजू ताच्या घरा गेल्ल्यान ताका बाचावी मेळ्ळी गी, जालें गी, संपूर्ण जालें गी. ताच्या जिवितांत नवी दिशा ताका मेळ्ळी गी, नवें डायरेक्शन ताका मेळ्ळें गी. ना, अर्द्यार मात्र पावलां. आतां एक 80% ताच्या कुटुंबांत संपूर्ण बाचावी मेळत जाल्यार कितें करीत जाय आसलें ताणें? कितें करीत जाय? कितें करीत जाय? ताणें सकळा मुखार उबें रावन कितें म्हळें? म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो दुर्बळे वांटून दिता. कोणाय कांय वेळ लुकसाण केलें जाल्यार 4 वांट्यांनी आनी किसड लुकसाण करता म्हळें गे. पाटीं दिता, अन्याय केल्लें माफी करन बरें करता. एका वांट्याक 4 वांट्यांनी हांव बरेंपण दिता. आमी अन्याय केल्ल्यांक आनीक अन्याय करचो न्ही गे, आनीक अन्याय करचो. केल्ल्यांक हांगा लाभ, केल्ल्यांक बूक सड, नाल्ल्यांक चिकोल सड. केल्ल्यांक आनीक कांय जाय, आनीक कांय जाय, आनीक कोणाचो मांडो मार कांय जाय, आनीकल्याचे भितर गेले जाय, लुटी जाय. हें केल्यार बाचावी मेळना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जिवितांत परिवर्तन असलें जाल्यार मात्र मोगाच्या भावा भयणीनो जी आशा, जे इरादे घेवन आमी हांगासर येता ते पोंता पावतात, ते पोंता पावतात. आमच्या जिवितांत परिवर्तन आमी केल्लें तें प्राजीत दिल्लें प्राजीत आमी करूंक जाय. आनी कुमसाणाचें सक्रमेंत हेंत जाता. आमी जेजूक अनुभव करून त्या कुमसाणाच्या सक्रमेंतान आमी येता. थंयसर जेजू लागीं पातकां उसान सांगता. पातकां उसान सांगले तक्षण ह्या जाकान अप्सुरसांव दिल्लेंत तुजे पातकान तुका बक्षले म्हणलेंत आमचे पातकां संपूर्ण बक्षतात गी. ना, दिल्ल्या प्राजीत आमी करता आसतना ज्या कोणा भावा आनी भयणी लागीं आमी रागार आसा, दुस्मान काय आसा, ताच्या लागीं राजी जाले जाल्यार मात्र बाचावे मेळटा. रागार आसले लागीं राजी जावंक सुलाभ न्हय, पूण असाध्य न्हय, करूंक साध्य आसा. जेन्ना जेजू म्हजे सांगत आसा आमी जेजूक पळय जाय, ताका वळखत जाय, ताचे सांगत म्हजो एकवट जाय जाय म्हूण आशा दवरन आमी जेजूक आमी आशेता आनी हें सगळें आमी करूंक आसा.
जायती अडखळी आमी पयस करूंक आसात जाके हो भाशेन कालत्यांतलो कालतो जावन आमी वयर सोडोंक आसा सालत्या जिवितान आमी वयर सोडोंक आसा सगळी करतात सगळी पातकां आदारतात म्हूण सांगून तांचे बरी हांवूंची येता हांव तशेंच करता म्हूण सांगून रावले जाल्यार जेजूक त्या केटींत पळोवंक जायना त्या चिंतपान आमकां जेजूक पळोवंक जायना कोण कितेंय करूं दी म्हजो भावार्थ हांव सांबाळटा म्हजो भावार्थ हांव उर्बेंची येता क्रिस्ताक हांव एकवडटा क्रिस्ताक हांव स्विकार करता क्रिस्ताची वळख म्हज्या भुरग्यांक हांव दिता म्हजें प्रयत्न हांव करता आनी तो वेळ आमी जेजूक वळखता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी जिवितांत परिवर्तन जालें तो वेळ मात्र जेजू सांगात आमी बघता हांव जेजूचेर भावार्थ दवरता वेळ तूं आनी तुज्या घराणें बचाव जातलें आमी सोम्याचेर भावार्थ दवरूंक जाय जाकेवान ताच्या सक्तीचेर ह्या फुडें ताणें ताच्या सक्तीचेर भावार्थ दवरूं ना फाती दवरूं ना बगार सोम्याचेर ताणें फातीन दवरली तो जेजू हांगासर आसा धर्मगाच्या भावान आनी भयणीनो एक घडी पर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया कसली आशा अत्रेक आमी हांगासर घेवन आयल्या थोडे उतरां गायना रुपार आमी व्यक्त करता तुमी वडा तळ्यान गावचे नाका एकच एक आशा सांबाळून सारले बरी एकच एक आशा सोम्याक हांवें वळखत जाय ताचे संगत म्हजो एकवट जाय ही एकच एक म्हजी आशा जायते आशा अत्रे घेवन आमी हांगासर आयल्या आमचे दोळे आमी धांपया ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ನಮನ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ನಮನ तीच आशा आमच्या काळजांत आमी दवरया तीच आशा जेजूक पळोवची आशा ताका एकवटची आशा ताका पळोवची आशा ताका आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत घेवची आशा ನನ್ನ ಕಣ್ಗಳಿಗೊಂದೇ ಆಸೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನೋಡುವ ಆಸೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಗಳಿಗೊಂದೇ ಆಸೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನೋಡುವ ಆಸೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಿಗೊಂದೇ ಆಸೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವ ಆಲಿಸು ಆಸೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಿಗೊಂದೇ ಆಸೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವ ನೋಡುವ ಆಸೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವ ಆಲಿಸು ಆಸೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ನಮನ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ನಮನ सगळे आमी ते मेघालया कितें आशा घेवन आमी हांगासर आयल्या आमची मागणी आमचे सर्गर्सो आमच्या भाव भयणीच्यो गरजो आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो पयल्यान पयलें जेजूक हांवें पळयसय ताका अणभव करीसय ताचे सांगात म्हजो एकवट जायसय म्हज्या घरांत आनी येसय त्याच जेजूक आमच्या गरजां आमच्या काळजांत आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या भाव भयणीच्या काळजांत मोतीन कश्ट जाल्यार आमच्या भाव भयणी थंय आमच्या भुरग्यां बाळांत थंय त्याच जेजूक आमी स्वागत करया ताचे बेसांव घेवनशाक आमी आयती जावया येद्या व्हडा सक्रामेंताक म्हणलें गीत गावच्याक आमी आयती जावया ताचे बेसांव आमी घेत आसतना
आमच्या गरजां खातीर मागया. जेजू जाकेवाक बेसांव दिल्लो ताच्या घरा गेल्लो जेजू हांगासर ह्या आल्तारीचेर आसा. आमकां सुटका दिवचो, बाचावी दिवचो. जेजू हांगासर आसा. तसो जेजू खालतेपणान आमी ताका स्वागत करया. खालतेपणान जेजू म्हज्या घरा ये, जेजू म्हज्या कुटुंबांत तूं ये जेजू म्हणून जेजू लागीं मागया. ताचें बेसांव घेवच्या आमी आयतीं जावया. Sacramenta sășta năma căruia urbirea tea rupa bodla noioriti adaria sălbon mecea ăstăt vișvea Baba tace poldivia Să-și bapa Tăși puta Ulasani stutizau Podvi maima Săsna Egazarian Ăsidau Tu ca dogaincha spirita Să-mi navartau. Amen. प्रार्थूया. येसुम्या जेजू क्रिस्त ह्या विची सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणे सफळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय सासनाच्या सासना. Amen. संतोषाच्या उमाळ्यांनी करो काळजा आमची तुझे दैव बारो तुका वसून तुका वर्णो कायदा एका ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा एक कृपे साकोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा एक कृपे साकोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे समे जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमचे सवे आसो मोगाळ बाबा भयणीनो सांजो हांव पावल दुसऱ्याक समर्पिल्ल्या ह्या पवित्र पुणशेतान थोडो वेळ देवाचो अनुभव जोडूंक देवाचे संगतपण जोडूंक देवा कडेन आमची जिणी वांटून घेवंक आनी देवाची आशिर्वादां भलायकी इत्यादी जोडूंक आमी हांगासर आयल्या. आराधना वेळार जेजूचो लागशिल्लो अनुभव केलो आमी. जाकेवान कशें जेजूचो अनुभव केलो
ताचें जिवीत बदललें, उजवाडलें, तशेंच आमचें जिवीत खंडी जावने तें बदलता आनी उजवाडता, कित्याक तसलो दैवीक अनुभव सगळ्यान आमकां हे दुळसू आराधनाच्या वेळार दिलो. आनी आतां तो वैयक्तीक अनुभव जेजू आपल्या कुडी रक्ताच्या रुपार आमकां दिता. आमच्या काळजान तो येता. जाकेवाच्या घरा गेल्लो जेजू आमच्या हर एकल्याच्या काळजांनी तो येता आनी आमच्या घरांनी उजवाडपाक येता. आयच्या दिसा ह्या घराक सोडवण लाभली म्हणलें जाकेवान. तशेंच आज आमच्या जिवितांत देवाची सोडवण आमी अनुभव करया. एक घडी बोर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावच्या खातीर आमी आमकां तयार करया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत बगे सदां संवकार मोयकेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती काटून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. Sumiya kakur, Sumiya kakur, Krista kakur, Krista kakur, Sumiya kakur, Sumiya kakur. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तूं बाबार्थसो उजवाड आनी आत्म्यासो गोवळी तुज्या शिडयांक सत्रायन सर उतरान सरूंक आनी देखीन सलोंक बागेव जुवांव पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. मक्काबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. एलियाजर मुख्य ससऱ्यां मदलो एकलो तो उतर प्रयसो आनी पळोवंक माणेस दिसतालो. दुकराचें मांस खावंक ताणें आपलें तोंड उक्तें करूंक जाय म्हणून ताका बलात्कार करताले. पूण ताणें कळंकीत जिणये बदला गौरवाचें मोरान विसलें आनी दुकराचें मांस तोंडांतलें तुकून तो आपशकुनाचे दगदोनाच्या हातेरा लागीं गेलो. अशें आपल्या जिवाचो मोग विसरून खावंक आडवरलेलें कान तिरस्कार करूंक धैर्य आसलेल्या मनशांनी करूंक जाय तशें एलियाजरान केलें. आडवरलेल्या भोजनाची रीत चलयतल्या मनशांनी आपणाक आदीं तावन ताची वळख आसली देखून ताका कुशीक आपोवन व्हेलो आनी ताणें कायद्यानुसार काव्यत तसलें ताणेंच तयार केल्लें मांस हाडूंक आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणे खावंक जाय तें बलयेचें मांस तो खाताशें नाटण करूंक ताका गुटान सलाह दिली. हे पर्यंत तो मरणाची शिक्षा चुकोवंक शकतालो आनी तांचे आदल्या इश्टागतीक लागून ताका ते दयाळेन चलयतले म्हूण ताका भरवसो दिलो. पूण ताणें आपल्या त्या वर्सांक आपल्या उतरप्रायेच्या मर्यादेक आपल्या पिक्या केसांक फावो मनाक आनी भुरगेपणांतल्यान जियेल्ल्या त्या निर्दोश जिणयेक योग्य जाल्ल्यो तो निश्चय उत्तम रितीन तो केलो. अशें आपूण विशेश करून देवान दिल्ल्या कैद्यांक विश्वासी रावतलो म्हूण ताणें परगट सांगलें.
आपणाक तुर्तान मेल्ल्यांच्या निवासाक धाडूंक ताणें तांकां सांगलें आनी तो उद्गारलो. नटन म्हज्या प्रायेक साज जाल्ले न्ही. 90 वर्सां प्रायेच्या इलियाजार विदेशांच्या रिती रिवाजी फाटल्यान गेला म्हूण जायते तरणाटे सांगतले. म्हज्या जिणयेंत एका मुठबे आवदे पसत हांव पसयन जाल्यार तांणी वांकडी वाट धरूंक हांव कारण जातलो आनी म्हजें उतार प्रायर लज आनी कळांक हाडटलो. हांव थोडो काळ पर्यंत मनशाची हातांतली शिक्षा सलयन चुकयन जाल्यार हांव सर पदवेदाराच्या हातांतलो जावं जीव उरो जावं मोरो सुटोवंक केदींच शकचो ना. देखून हांव आतां धैर्यान म्हजो जीव अर्पीत करतलो. अशें हांव म्हजें उतार प्रायेचो गौरव राखतलो. मानापात्र आनी पवित्र कैद्या पासत कुशेन आनी उदार मनोभावान कशें मरोवंक साध्य आसा म्हणून तरणाट्यांक एक बरी देख दितलो. अशें सांगून तो सीदा दुगदुगणेच्या आतरा लागीं गेलो. थोड्या वेळा आदीं ताका दयाळाय दाखयल्ले मनीस आतां ताका दुस्मानकाय दाखोवंक लागले. कित्याक ताणें सांगिल्लें तें तांकां पिशेंपण म्हूण दिसलें. मारा वरवीं आनी तो मरच्यार आसतना ताणें सुस्कारून म्हळें, मरणांतलो वांसूंक म्हज्यान जातें तरी जावं म्हजे कुडींत जर्मदाचे माराची दूख सोंसता मात्र न्ही. सुरेस्परांतय म्हाका आसा त्या भक्तीक लागून म्हज्या आत्म्यांत हांव ती संतोशान सोंसता म्हणून तस्सो सुरेस्पर आपले सुरेस्पर पवित्र जानवावेन जाना. हे पर्यंत तो मेलो आनी ताच्या मरणांत ताणें तरणाट्यांक मात्र न्ही बागार सगळ्या राष्ट्रांक साहसाची आनी धैर्याची देख दिली. देवाचें उतारें. श्लोक. सुमी म्हाका सांबाळता. सर्वेस्परा हा कितले जण म्हजे दुस्मान जाल्यात. म्हजे विरोध उपराडतले सडत आसात. हाका देवाचो आदार बिलकूल मेळचो ना अशें म्हणून कितलो लोक म्हजे विशीं उलयता. श्लोक. तरी पूण सर्वेस्परा तूं म्हज्या बाचावेचें डाल. तूं म्हजी वडवेक आनी म्हजो मान उखलून धरशी. वय सुरेस्पराक हांव उलो मारतना आपल्या पवित्र दोंगरार तावन तो म्हाका जाप दिता. श्लोक. हांव आड पडटां, सुस्त न्हिदतां आनी उठतां. कित्याक म्हाका सांबाळटा तो सुमीस म्हजे भोंवती वेडो घालून आसलेल्या हजारो दुस्मानाक सयत हांव भियेना. उठ सर्वेस्परा, निवार मुका म्हज्या देवा. श्लोक. तुमी म्हाका सांबाळटा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देवान आमचो मोग केलो. आमच्या पातकाचें परिपूर्ण जमचे खातीर ताणें आपल्या पुताक धाडलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू जेरिकोन भितर सरन शहरांतल्यान चलून वेतालो. थंय जाक्केम नांवाचो एकलो सुंकागराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो. तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या केटीन ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर जाम्या मुखार धांवून वचून एका रुमडेच्या रुखार तो चडलो. कित्याक जेजू तेणेच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा बेगीन सकला देव, आज म्हाका तुमगेर रावसय. जाकेव सरार सकला देंवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत केलो. हें पळोवन पातकी मनशाचो सोयरो जावन गेला म्हूण लोक गुणगुणोवंक लागलो.
पूण जाक्यो सकडा म्हजेर उबो रावन म्हणालो, पळय सुम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांट्टां आनी कोणाकय हांवें कांय लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव ताका पाटी दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचेवी आयल्या, कित्याक वय अब्रामाचो पूत निजाकी मनशां आपूण सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला. देवाची उतर ये व्हंकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती मोगाच्या भावां भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी करया. आयचें पयलें जे शुभ वार्ता तुमी ओडलो, आराधना वेळार आयकल्या आनी पाद्रापान येदोळूस ताचेर नियाळ दिला. देखून हांव म्हजो नियाळ पयल्या वाचपाचेर करतां. एका देखी बरीत व्यक्तीचें जिवन आयचें पयलें वाचप आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता. आनी ह्या मनशा थंय आमकां विशेश पळोवंक मेळिल्ल्यो 3 संगती आज आमी नियाळ करया. पयलें जावन आसा विसवण, दुसरें जावन आसा प्रामाणीकपण आनी तिसरें जावन आसा बरी देख. ह्यो 3 संगती आमच्या क्रिस्ती जिविताक मस्त गरजेच्यो. विसवण गेल्या त्या सप्टेंबर म्हयन्यांत आमी थोडे दिसांनी एक पंगड व्हिएटनाम गेल्लो आनी ह्या वेळार आमी थंयसर एका जाग्याक येता आसतना थंयसर स्नेक वायन म्हूण मेळटा. स्नेक वायन, जीवदाळेचो वायन. आनी तो वायन बोतलेनी घालून दवरला. त्या बोतलेंत त्यो जीवदाळी तातूंत आसात. सोरोपकी आनी कितें दुसऱ्यो जीवदाळी आसात आनी त्यो जीवदाळी त्या वायनांतच आसात. सुकयल्ल्यो त्यो मेल्ल्यो सुकोवन त्या वायनांतच आसात. आनी वो वायन आमी गेल्ल्या वेळार थोड्यांक हांगा पिये आमी थंयसर दिलो. थोड्यांनी मन केलें, इल्लोसो काण गेलो. थोड्यांनी काण घेवंक ना, म्हाका जावना. हांवें सांगलें म्हाका जायना म्हणलें. थोड्यांनी काण गेल्या उपरांत इल्लेशें थोड्या थंय थर जाता म्हळ्यार मोतयेंत कालें आसा. कालें जाता कोण ना, कितें जाता कोण ना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार जीवदाळ आमकां गोत्त आसा. जीवदाळ विकाळ ती आनी एक तर आमकां कोणी आमी जीवदाळी खायना. चिनांत आनी प्रकातात दोनी पूण आमी त्यो खायना. पूण मोतयेंत हें खाण गेल्या उपरांत एक तर खालें जाता कोण ना म्हण एक कांतवणीशी आसता न्ही गे. भाव भयणीनो, विसवण तर कधी करची म्हळ्यार तशेंच एक विसवण आमी सारक्या रितीन चिंतून करूंक जाय. कित्याक हांवें केल्ली विसवण जर तर म्हज्या मोतयेंत कांतवणीक जर तर आसा करता तर म्हजी विसवण सूख जाल्या म्हणून अर्थ. आयच्या पयल्या वाचपांत एलेयाजर म्हणलो एकलो मालगडो 90 वर्सां प्राय उतोरिल्लो एक शास्त्री आज ताची विसवण करता. ताका आमी पळयता दुकराचें मांस खावंक वत्ताय करतात. त्या काळार माकेबेवाच्या ह्या ग्रंथांत पळयता त्या काळार जुदेवांचेर दगदवणी उठली. जुदेव दुकरा मांस खायनात. तांच्या चिंतपाक ते अती मेळ्ळें म्हणून अर्थ. म्हळ्यार आमी खाता, आमी पोसुले दुकर खाता, पूण थोडे कडेन थोड्या गांवांनी गेल्यार ते सोडून गेल्ले दुकर, मेळे दुकर म्हणटा आमी पळोव ते पळयल्यार आमकां खावंक जायना. आनी अशें थंयसर चिंतापतलें दुकोर म्हळ्यार मेळ्ळी म्हणटात. आनी तो केदिंगच जुदेव खायनातले. आनी हांगा कितें जाता, तांच्या भावार्थाची परिक्षा जाता. देखून तांकां अन्य देवाची पुजा करूंक लायतात. अन्य देवाची पुजा करचे खातीर त्या देवाक काणीक भेटोवंक गी आनी तशेंच तांणी दुकराचें मांस खावंक जुदेवांक वत्ताय करतात. आनी कडेन आमी पळयता एक आवय आनी ते एक जण बाबाव ते जीव दितात. हांगासर एलेयाजराची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या. आनी एलेयाजर म्हणलो हो एक
प्रामाणीक जो देव इतली वर्सां देवाच्या कायद्यांक तो खाल जावन सोललो मनीस आनी आतां ताका मास्क दुकराचें मास्क खावंक वत्ताय करतात. म्हळ्यार जर तर ताणें दुकराचें मांस केलें ताजें जुदेव धर्म बश्ट केलें म्हूण अर्थ. आनी ताच्या मुखार ही विसवण आसा. ताका इतली वत्ताय करतात तो तयार नासलो. ताजे लागशिल्ले इश्ट थोडे आसले आनी हे इश्ट ताका वत्ताय करतात जाल्यार तो केदिंगस खंयच्याय कारणा खातीर हांव इतलीं वर्सां हे म्हजी बाबर्थाची जिणेंत जिवन आयलां, देवाक कलतो जावन आयलां, खंयच्याय कारणा खातीर हांव दुकरा मांस खावचो ना आनी म्हज्या पिक्या केंसांक आनी म्हज्या भुरगेपणांत जियेल्ले निर्दोश जिणेक योग्य जाल्ले रितीन हांव उत्तम जियेलां हाचे खातीर हांव अपमान करून तयार ना म्हूण तो घट्ट रावता. भाव भयणीनो, हो एक अपुर्बायचो गूण. आमच्या जिवितांत आमकां असले संदर्भ येतात. आमकां दुकराचें मांस एक संकेत मेळ्ळेपणाचो. आमी जायते फावटी जिवितांत मेळ्ळेपणाच्यो संगती ताच्या फाटल्यान वेतां. जावं पुरो लेखावरती पयशांची आशा, जावं पुरो आड वाटांनी आमी पयशे करचे, जावं पुरो आमी वायट रितीन कुडीचें सुख भोगचें, जावं पुरो आनी एकल्याक इल्लें मोस अन्याय करचो, जावं पुरो ह्या संवसारांत वायट रितीन पयशे करचे, असले मस्तू संगती आसात. देवाक मन मारलें न्ही तें. देवाक मन मनांतल्या रितीन तुका जियोंक आज आयचो संवसार तुका ओडटा. आमी पळयता आजकाल पयशांकच पयलें. कोणी आज प्रामाणीकपणान कितलो जियेता म्हूण पळयना. कितें तो ड्रेस घालता, कितें ताजे कडेन पयशे आतां कितें वयपता. आजकाल तसल्यांक जैलांत तो येयल्ल्यांक आज जेलो घालून मागीर मेरवणीकेर व्हरता. तो खालयचो जैलांत अपराधी जावन अत्याचार करणं, कोणाचें जिवीत पाड करणं, कोणाक लढाय लागाड काडणं केल्ले असले मनीस जैलांतून भायर येतना तांकां जेले घालून व्हरतात. प्रामाणीक मनशाक शिव कुडयतात, पातर मारतात. असलें आसो युग असल्या काळार आमी आसा. आनी त्या देखून भाव भयणीनो, क्रिस्ती जिवितांत म्हाका आनी तुमकांय असल्यो संगती वयर न्ही थंय न्ही, आमच्याच जियोच्या परिसरांत, आमच्याच कुटुंबांत की आमचे भोंवतणी की आमकां असले संदर्भ येतात. कसली विसवण आमी करता. आमच्या मालगड्यांनी बाबर्थ आमकां शिकयला. जावं दी पाद्रापांनी, जावं दी आमच्या आबा मोडली मायनी, जावं दी आमच्या आवय बापूयनी क्रिस्तांव बाबर्थ आमकां शिकयला. त्या क्रिस्तांव बाबर्थाच्या देवाच्या उतराच्या मौल्यांनी आमी सारकी विसवण करता गी म्हणलें आज एक सवाल आमकांच विचारचे. संवसारा खातीर विसवण करता गी, आमी आमचे खातीर विसवण करता गी. आमी आमचे खातीर जियोंक शिकचे आनी एकल्या खातीर न्ही, संवसारा खातीर न्ही, म्हजे खातीर हांवें जियेचें. कित्याक म्हज्या जिविताचें लेख हांवें दोळ्यांक देवाक दिवंक आसा. देखून भाव भयणीनो, हो पयलो विशय एलियाजार आमकां तुका आनी म्हाका हर एकले की विसवण करूंक उलो दिता. सारकी विसवण हें पयलें. दुसरें प्रामाणीकपण. ताजे इश्ट थोडे एलियाजाराक सांगतात, ताजे लागशिल्ले इश्ट, आळे तुका आमी दुसऱ्यांच मांस हाडटा, तूं राया मुखार दुकरा मांस केल्ले बरी कर. आमी तुका दुकरा मांस हाडना, आमी दुसऱ्यांचें मांस हाडटा. हें प्लॅन करया, तुजो जीव उरता. तुवें बेश्टें मरच्या बदलाक आमी एक तर अशें करया, आमी तुमकां मांस हाडून दिता, तूं तें मांस खा. रायाक इतलें संतोश जातलो मांस केलें म्हणून. पूण तूं बश्ट करिनाय. कित्याक म्हळ्यार तुवें गांवचें मांस दुकराचें न्ही. कितें म्हणटा एलियाजार, हांव नाटक करिना, हांव नाटक करिना. देवा मुखार हांव प्रामाणीक. ह्या म्हज्या 9 वर्सां इतली जियेलां, येदोळच्या जिवितांत हांवें नाटक करूंक ना. म्हज्या देवा मुखार प्रामाणीकपणान चल्लां. आनी आतां ह्या पिक्या केंसांनी हांव ह्या म्हाताऱ्या प्रायर म्हज्या देवा मुखार अप्रामाणीक जावंक हांव तयार ना. म्हजो जीव गेल्यार इवडनी. 9 वर्सां उतरलीं म्हाका, आनी आसची काली थोडीं वर्सां, 4-5 वर्सां गी. त्या 4-5 वर्सां खातीर म्हज्या देवाक हांवें अपमान करचें अप्रामाणीकपणान.
ना हांव तें करिना म्हणटा तो इश्ट ताजे गुंता ताजे विरोध मागीर सोंड सोडटा ताका चेका पांय प्रयोजन ना म्हणून भाऊ भयणीनो तो ताजो जीव दिवंक तयार जाता देखून पळया ताची एक प्रामाणीकपण जिवितान आमकां प्रामाणीकपण जायचें मस्तपणी आमचें जिवीत नाटक जावंक पावता आमी तुळवेन सांगता दुमोडोनची पिरावडोनची म्हणून मुखल्यान एक रूप आमचें फाटल्यान भितर आनी एकच आसता तोंडान उतरां मोवाची आनी भितर काळजांत उज्याचीं किरणां मस्तपटी आमचें जिवीत आसा मुखार आमी एक फाटल्यान आमी आनी एक नाटक करता मनशां मुखार नाटक करता देवा मुखार नाटक करता भावा भयणीनो जिवितान नाटक कांय प्रयोजन ना म्हणलें देवाचें उतर स्पश्ट सांगता देवा मुखार जियेताय गे प्रमाणीत तरान जिये कित्याक तुजो देव तुका जाणा तुजे ते हर एक तुवें चिंचे चिंता पो तुजे काळजांतली बोगणां हर एक देवाक गुप्त आसात जेजूच्या घरा सिमोनच्या घरा जेवणाक गेलो फातकी स्त्री येवन जेजूचे पांय धुवंक लागली सिमोन मोतीन चिंतूंक लागलो वो मिस्त्री कोसलो ह्या स्त्रियेक हांगा आपणून सोडटा तक्षण जेजू कळ्ळें सिमोन अशें तूं चिंताय तुज्या मोतीन अशें चिंताय ही स्त्री आसले म्हणून ती आज आपल्या पाताक रडली जिणी बदलली तूं न्ही काळजाचें बोगणां देव जाणा जाता भाव भयणीनो आमी देवा मुखार नाटक करना या पेल्या मुखार नाटक करन कांय प्रयोजन ना तुजें जिवीत प्रामाणीकपणान जिये सूख केलें जाल्यार सूख केलां म्हूण सांग तुजें तें वायट चिंतलां जाल्यार ची वायट चिंतलां म्हूण सांग लिप येनाका भायल्यान आनी भितरलें ताळ पडचें मनशाक त्या म्हणटा एक तर बॅलन्स आसचें आमी आंतरीक आमचें भितरलें आनी भायलें जें जिवन जर तर आमी जाल्यार आमी एका संघर्शाक वळख जाता अंतस्करणाची कांतवणी आसा न्ही अंतस्करण सांगता न्ही ताका पटयलें देवाक तुका पटोवन जाता सूख केली तुवें तुजें अंतस्करण तोपर्यंत आसता सूख केली प्रामाणीकपण आसल्यार मात्र मनशाक समाधान आसा प्रामाणीक मनशाचें समाधान पाड जायना भाव भयणीनो प्रामाणीक जावया एलियादाराचें लिसांव तिसरें ताचें जावन आसा भाव भयणीनो देहक तें देवाच्या वत्रां 11 वाक्य सांगता ये पर्यंत तो मेलो आनी ताच्या मरणांत तरणाट्यांक मात्र न्ही बगर सगळ्या राष्ट्राक साहसाची धैर्याची देख दिली देख आज आमच्या आयच्या संवसारांत देखी बरें मुखेली जाय आज येना आमकां उलोवचे मुखेले आसात शर्माव सांगचे मुखेले आसात भाशण दिवचे मुखेले आसात बूज सांगचे मुखेले आसात पूण प्रामाणीकपणान देख दिवचे मुखेली उणें जाल्यात भाव भयणीनो जिणी पळोवन आमचे तावन आनी एक ल्हान शिकचें उतरां कितलींय उलोवं येत गोड उलोवं येत पूण जिणी जर तर सोमाना उतरांक मोल ना म्हज्या उतरांक मोल ना जर हांव जिणी कित्याक मनीस म्हजी जिणी पळयता हांव खंय वता हांव कितें करता कशें जियेता म्हजे मदीं कसलीं चिंतनां आसात म्हजें भितरलें आंतर जिवीत सगळें आजकाल आयच्या काळार आयच्या मिडियान सगळें आमचें जिवीत उक्तेंच एका कितें उक्त्या पुस्तक बरी लिपोवंक जायना देखून तुवें तोंडान एक आनी मोतींत एक आसल्यार ता देखी बरी जाय आमी कितें सांगता तें करून दाखयतले जिवन दाखयतले बरे क्रिस्तांव आमी जावंक आयच्यान देवाचें उतर आमकां प्रेरण दिता त्या देखून भाव भयणीनो ह्यो 3 संगती आमी आज जियोंक सांजो पावल दुसऱ्या मारीपात देवाची कृपा मागया परत हांव उडास करता विसवण प्रामाणीकपण आनी देख ह्यो 3 संगती जियोंक प्रयत्न करया आनी हें लिसांव आमी घरा येताना व्हरून या आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत ते वाडोवया मुखाच्या नादान मोगाच्या धावान पेटो आडून आयल्या काणिको मोगान तुवें आमकां दिल्लें
सगळे आमचे वांटून घेवच्याक दोबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोखाच्या नादात बरो मोखाच्या धवाक पेटो हाडून आयल्या कानिको बापा मोगांत्यो मोखाच्या नादात बरो मोखाच्या धवाक पेटो हाडून आयल्या कानिको बापा मोगांत्यो म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनान आनी मायले देवा सर्पद्वेदारा आनी बोवर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या सांदोवपा दुसऱ्याच्या उडासाक वो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जिवन सासणाची सोडून जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुत्र जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सुबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराक थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. आमी करूं फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्त जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्य म्हूण जुवांपा दुसऱ्याच्या मनाक हें बे बलिदान भेटोवंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवान जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून सगळ्या देवदूत भक्तां संगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा करोसो तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसुंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासतो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बुकसांनी मिरच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात.
बावर तसो गोटो परगटुया जिसू मेलो जिसू जीवन जाला जिसू नव्यान येतलो जिसू मेलो जिसू जीवन जाला जिसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोबुंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक गो आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेला आम समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभे उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळीं आसा की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवो सुदरून मेल्या आनी त्या आमच्या बाबा भयणीचे काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मळपळेंक फावो कर ह्या वेदी बोंतनी जमत जाल्ल्या आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुवार मोरये देवाचे माय संगती भाग्यवंत जुसे दिसानीस कळपती भाग्यवंत धर्मदत्ता भाग्यवंत जुआं पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना सुमयान आमकां शिकयलें प्रार्थना आमी सगळे मनान म्हणया आमच्या बापा स्तिगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजें कशें सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्तकाय आमकां तूं दी सर्गींचें भाग आनी आमचे सुडवंदर जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवो शानत्रेक तेल्याक आमकां तुजे उदार ककुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांत ती वाटाय राजवडकी पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकां आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती जावन आसा जेजू जाक्केबाक सांगलोलो जाक्केबा आज म्हाका तुमगेर रावसय वस्तू जावन आसा जेजू म्हज्या तुमच्या काळजांत आज येवंक आत्रेकता तो शेळयेच्या जेवणाक भाग घेवंक आपयल्ली आनी ताका आमच्या घरा रावंक आपयलें हांव आनी तुमी जावन आसा हांव सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली सोम्या तुका अत्रेकता तुज्या येण्याक दादोस जाता
सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता सोम्या तुका हांव पत्रेता तुज्या येण्या दादोर जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता विश्वासी तूं मोकाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी रागनिया विश्वासी तूं मोकाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी रागनिया सुखान दुखान पिडेन बोलायते एक मात आदार तुये सोम्या सोम्या तुका हांव पत्रेता तुज्या येण्यान दादोर जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता सांगात तुजो दैवीक अणभव मोगा एक बोर सर्गी आनंद सांगात तुजो दैवीक अणभव मोगा एक बोर सर्गी आनंद वसन्यान तुज्या दादोशी जाता मैमे बोरी तुये क्रिस्ता सोम्या तुका हांव पत्रेता तुज्या येण्या दादोर जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता सोम्या तुका हांव पत्रेता तुज्या येण्या दादोर जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता प्रार्थूया सर्गींच्या बापा बागेवन तूं जोंपाल दुसऱ्यान तुजी आनी पवित्र सभेची विश्वासपण सेवा केल्ले खातीर सासणीक मुकुट संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो आतां आमी सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या बाबा भयणीची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो सर्पद्वेधार देव बापू आनी पुतो आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता
दुसऱ्या भक्तीन तुका सारख्या पोऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां दैवीक काकूळट आमकां उगडली सर्वोनेची महिमा शिकयली सगळी येवन जिविता तुझ्या दिली बोडमेफां बाकी वोजुवां पाव दुसऱ्या वंदिता सर्भक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा बागेवन जुआं पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्घ दिता. ताणें पवित्र उकरेस्तच मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षे म्हूण जेजून कुर्सातांव दिल्ले बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाचें मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयकन बसात. बागेवन जुआं पावल दुसऱ्या मुखांतर जायतें बरेंपण आमकां आनी आमच्या भाव भयणीक लाभलां. ह्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया. सबार जाणांनी बरपेनिशी तांची अर्गां उल्या हांगासर दिल्ले आसात. एकल्याची निरंतर कोंकणी आसतली ती कोंकणी गूण जाल्ल्या कोंकणी कोंकणी गूण जाल्ल्या पासून अर्गां दिता. दांत दूख गूण जाल्ल्या पासून एकली अर्गां दिता. एकल्याचे बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या पासून अर्गां दितात. एकल्याचे जुआं पावल दुसऱ्याच्या मजतीन केल्ले एंजिओग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या पासून अर्गां दितात. हांगासर आराधनाक आनी मिसाच्या बलिदानाक भाग घेवंक फावो जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. कुटुंबाच्या सांद्याक बरी भलायकी संतोश समाधान बरेंपण फावो जाल्ल्याक अर्गां दितात. एकल्याक बरी न्हीद पडटा देखून अर्गां दितात. एकल्या सर वायटा विघ्नांतले ताळणेंतले खोट्या सत्तींतले आनी सर समासांतले निवारल्या पासून एकलो अर्गां दिता. एकल्या फाटल्या दिसांनी मागले बरी मागल्या ज्या जाग्यार वचूंक जाय आसली ती मागून आसली त्या जाग्याक ट्रान्सफर मेळिल्ल्या पासून आनी जुआं पावल दुसऱ्याच्या मजतींत हें फावो जाल्ल्या पासून धन्य देवाक अर्गां दितात. एकल्या कामांत तृप्ती समाधान आनी बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासून अर्गां दितात. एका कुटुंबांत समाधान मेळिल्ल्या पासून अर्गां दितात. एकल्या बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासून एकल्या शाबिताय राखिल्ल्या पासून अर्गां दितात. ह्या आमच्या भाव भयणीक आनी समार रितीन आमकांय देवान जायतें बरेंपण गेलां आशिर्वादांनी भरलां. भाग्यवंत जुआं पावल दुसऱ्या मुखांतर सबार बेसावांनी ताणें आमकां भरलां. आमी मागलें ताणें आमकां फावो केलां. ह्या सर्वा पासत आमी ताका अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगडाप तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. हर्षिता तुका सोम्या जेजू. हालेलुया. उबे रावया. प्रार्थुया. भोव काकुळदारा बापा भाग्यवन जुआं पावल दुसऱ्याचे देण्या पासून आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकार आनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्घ दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताच्या मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गुणकची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता. ताचे बरे भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोनच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. भाग्यवन जुआं पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या. हे भाग्यवन जुआं पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या. देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो.
मोग सेवा आनी राजसंधान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमचे भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजे भक्तीका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमोग कर. तुजे भाग्यवंतचिनी आमच्या जिविता प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमचे दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या करचें देखून बसया. सबार ते सवा विनोन्यो गरजो घेवन आमी हांगासर आयल्या. सबार जणांनी तांची ते सवा बरपेनिशी हांगासर दिल्ली आसात ती वाचून सांगता आसतना तांचे बराबर आमचे गरजो भाग्यवान जो आमकां दुसऱ्या मुखार देवाक आमी भेटोवन दिवया. एकल्यान इन्वेस्ट केल्ले पयशे ते वाडी समेत पाटी मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या. एका कुटुंबाच्या सहसंध्याक सुख संतोष समाधान बरी भलायकी लाभशाक मागोवंक 5 जाणांनी विनंती केल्या. कुटुंबांत बरो संबंद आसूंक माया मोग थंयसर रास करूंक वायट सक्तेचो प्रभाव पयस वचोंक. एका कुटुंबांत आवय मागता पुताक बरें काम थंयसर मेळोवंक. एका चलयान मोबायल यूट्यूब ताचें एडिक्शनांतल्यान ताणें पयस रावूंक संपूर्ण सुटका मेळोवंक. एकल्याचे एग्रीमेंट जाल्ले जाग्याची कोर्ट केस सदांनी ती तीर्मान जावंक दिल्ले 8 लाख पयशे आनी जागो बेगीच पाटी मेळोवंक. पुताची नेगेटीव थॉट्स गूण करूंक डिप्रेशनांत ताणें पयस सरोंक. एकल्याक राती न्हीद पडना बरी सारकी न्हीद पडोंक भलायकी बरी उरोंक. पिडेसाचे समस्ये पयस जावच्याक म्हाका विनंती केल्या. ल्हान भुरग्याच्या मेंदवांतल्या शिरांची समस्या सारके जावच्याक. एका ल्हान भुरग्याच्या कुडींत आसले समस्ये उणे जावच्याक. भायल्या गांवांत काम नासतना दिसभर जाल्ल्या चल्या बरें काम मेळोवंक. दोळ्यांची दिश्ट मेळोवंक म्हाका विनंती केल्या. तेगा जाणांनी आमाल पियोन येता पयस रावोंक तांकां संपूर्ण सुटका मेळोवंक. एकल्या शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक. एका कुटुंबां सांगता युकेंत रावोंक आनी तांचें भयण बऱ्या रितीन जावंक बरें काम मेळोवंक. जेनिशाक परिक्षेंत बरें फलितांश मेळोवंक. जॉल्से एंटनी कुटुंबाचो 5 एकर जागो कितें सडकळ नासतना फावो जावंक. 2 वर्सां विकून गेल्लो जागो रेजिस्ट्रेशन जावंक जायते अडकळी येतात ते अडकळी तावन तांकां पर्याय मेळोवंक. बरी सैरीक मेळोवंक एकल्यान म्हाका विनंती केल्या. रेखा म्हणल्या अक्रिस्तांव भयणीक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक. विधो स्त्रियेक रावोंक घर फावो जावच्याक. चलयेची शिकां बऱ्या रितीन सोंपोवंक काम मेळच्याक कुटुंबान म्हाका विनंती केल्या. एकल्या भायल्या गांवांत काम फावो जावंक. एका चल्या बरें काम मेळोवंक. एकल्या पुरीशें पास जावंक. एकल्याक बिल्डींग जावच्याक लायसन्स मेळोवंक. एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक. एकल्याचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचोंक. एकल्याचे बाळतेर बऱ्या रितीन जावंक. एकल्याच्या काजारी जिवितांत कश्टांच्या जोड्या सुटका मेळोवंक. पेंगटाची दूख गूण जावंक. भायल्या गांवांक वेचे बाग बेगीच फावो जावंक. भुरग्यांनी बऱ्या रितीन मोगान जियोंक. एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक. परगांवांत आसलेल्या तरणाट्या बरें काम मेळोवंक आनी बरी बोध येवंक. 2 जाणां पिडेस्तां बरी भलायकी मेळोवंक. 2गांक बरें काम फावो जावंक. एका चलयान कुशेन डॉक्टरा कडेन वचोन कावन्सिलींग जोडून बरी भलायकी आपणावंक. एकल्याक हॉस्टेलांत रावून BSc नर्सींग करच्या एका चलयेक क्रिस्तेन्स अडकळी नासतना शिकप मुंदारून व्हरूंक कुरपा मागोवन. गुरपूरच्या एका जाग्याच्या ओनरान एकल्याक जायते पयशे दिवंक आसात ते तांणी बरें मोन करून बेगीच ताका पाटी मेळोवंक.
कुटुंबांतल्या भुरग्यांचे काजार बऱ्या रितीन जावच्या मागोवंक कृपा मागून हांगासर आयच्या दिसा हांगासर आयल्यान तांकां बेसा मेळोंक 7 म्हयन्यान बाळतेर जाल्या एका स्त्रियेक आनी भुरग्याक बरी भलायकी मेळोंक आमच्यो सर्गजो आमच्योय सर्गजो भाग्यवंत जो हांव पावल दुसऱ्या मुखांत आमी भेटून दिवया आमच्या गरजा खातीर आमी मागया साबार गरजो आमी घेवन हांगासर आयल्या साबार जाणांनी आमचे लागीं आनी तशेंच बाब एंड्रू लागीं साबार जाणांनी मागोवंक विचारलें आसा तांच्या हर एकल्याच्या गरजा खातीर आमी हांगासर मागता तुमी बावार्थान पातयेन सोम्या लागीं तुमी मागया आनी खंडीत जावन मागता आसतना ताणें आमकां येदोळूच दिला म्हणल्यार पातयेन तुमी मागा आनी खंडीत जावन देव दिता आसय तूं आमकां भाव येवकारेस्त तसो आमकां गरोवंक शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शकी एक दीस मोरये माय आनी सर सांता भक्ता संगी सर्गीच्या राजा तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकानूंक आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी तूं संवसारांत जावं आमचो दिसभर तो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरी कृपेन बरोल्ले सुमी तुजे संगत स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माय मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मोरनाचे कडेन आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादीन तो सादन सदांच सरपिडेस्तां खातीर विशेष रितीन ह्या घडये आमी मागया सोम्याचे नवी आमचो आदार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारी फात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोबाळाई दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवाक भाग्यवंत जुवां पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी बाबार्थान जिवंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांत विघ्नांत अनवरांत तुमकां निवार आनी सर्व विनवण्यो आमी आमच्यो ह्यो तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो भाग्यवंत जुवां पावल दुसऱ्याच्या येनोमेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता आनी ताची महिमा आनी संतोश देवा तावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दीव भाग्यवंत जुवां पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटान ती तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पटलाव करून सेवे सगळींची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो अल्तरीचो मान ताका पावतलो म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा ताच्या देखीन संतीपणाची जिणी जियोवंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणी संतोष बगून पावो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो मोगाच्यानो पवित्र सक्रामचें आराधन करन मिसाचें बलिदान भेटोवन आनी नवें करन देवाचे विशेष आशिर्वादां आमचे जण एकल्याचेर आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर ज्या कोणी आमचे लागीं मागोवंक विसरले तांचे हर एकल्याचेर आमी मागोवन घेतली व्हडा संख्यान आयच्या दिसा नोवेनाच्या मिसाक आराधनाक हजर आसल्या तुमचो समेस्ता स्वामी उपकार उरता हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा आयल्या सर भक्तिकांक तांकां जेवण दिवंक आदार दिल्ल्यानसो आनी तशेंच मुर्दाम आनी फेस्त मीस दिवंक उपकार बावता आसतना तांची नांवां वाचून सांगता आसतना तुमी मुखार येवचें आनी बाप
अँड्रुथान तुमी मनाची वात स्विकार करची. आयच्या दिसा जवान स्पॉन्सर दिवंक रावले आसा ते मर्विन हेस्लिन डिसोजा बाळो जेजूचो वाडो तुमचे प्रत्येक दिन देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. फेस्त मिस दिल्ली आसात मर्विन हेस्लिन डिसोजा बाळो जेजूचो वाडो जल्मा दिसा संदर्भी फेस्त मिस दिल्ली आसा सोनाली नोरोन्ना सालोरेस दुसरो वाडो आनी तशेंच जितेश जॉन्सन जेनिफर सल्डाना नंतूर आनी मुर्दोम थॉमस जॉयस सल्डाना नंतूर. मुर्दोमाची वाती स्विकार केल्ल्या आनी वितरण केल्ल्या देव बरें करता. आनी आतां आमी सेवकेच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. मनादीक बाप एंड्रू आतां जेवणाचेर आशिर्वाद मागतले. सर्गींचे बापा आमची काळजां आज दादोशी जाल्यांत कित्याक जाग्या बरोबरी तूं आमच्या काळजांत आयलाय जिणयेंत आयलाय आमकां उजवाड संतोश सडवण तुवें हाडलाय. आमचें आत्मीक जिवीत कृपेन भरलां एका रितीन आमचें पोट भरलां म्हणले बरी दादोशी जाल्या हांव तुज्या त्या दैवीक कृपेन. पूण आतां ह्या संदर्भाचेर कुडीची बूक थांबोवच्या खातीर आमच्या खातीर मोगान त्याग करून आपलो सॅक्रिफायस करून दान दिल्ल्या दानीच्या आदारान आमी हांगासर तयार केलां हें जेवण जेवंक वेता. ह्या वखदाक आमचे ती बरो मोग आनी उदारपण दाखयल्ल्या उदार मनाच्या दानीचेर आशिर्वाद घाल. 100 वांट्यांनी तांकां तूं भरती कर आनी तुजी दैवीक आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर वाडोवन दीत. हें जेवण तयार केल्ल्याचेर आशिर्वाद घाल. वावूंट मिनत घेवन आमी रुचीन जेवय म्हणलें एक मोतीन दवरून तांणी हें जेवण तयार केलां तांकां तुज्या बेसावांनी तूं भर आनी हें जेवण जेवच्या आमी आज हांगासर तावन बेताना तुजे दैवीक कृपेन बरोवन त्या जाग्या बाबरी संतोश आमी घेवन हांगासर तावन पाटी वचोंक ह्या जेवणा मारिपात आमकां तूं फावो कर हें आमी मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिपात. आमेन. दुसरो सांतू आधुनीक काळांतलो तरणाट्या तूं आपोर बायेसो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो. तरणाट्या तूं आपोर बायेसो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो. Christ gowli povisa beso Krista da vugdang bulo dillo Yekhristan so mokshikoilo Bhaktum bhagwan moryeso Christ gowli povisa beso Krista da vugdang bulo dillo Yekhristan so mokshikoilo Bhaktum bhagwan moryeso Bhagwan zuba paudusro Santum adunik kalandlo Karnat
तरणाट्याक तूं वापरपा येसो कुटुंबाक तो भद्रासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो तरणाट्याक तूं वापरपा येसो कुटुंबाक तो भद्रासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो क्रिस्ताचो पाटलाव करून प्रेरण तूं मोक्षाने जोडच्याक आमकां आदस्तू कुटुंबांनी एकवट जोडच्या कारान तूं दैवीक काकुळटी सवड भक्त तूं क्रिस्ताचो पाटलाव करून प्रेरण तूं मोक्षाने जोडच्याक आमकां आदस्तू कुटुंबांनी एकवट जोडच्या कारान तूं दैवीक काकुळटी सवड भक्त तूं आगे पोन सुवाप पाव दुसरो सांतू आधुनीक काळांतलो तरणाट्यांक तूं वापरपा येसो कुटुंबाक तो भद्रासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो तरणाट्याक तूं वापरपा येसो कुटुंबाक तो भद्रासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो मोगाळ पुत्राचो आमकां मोरी आशीर्वादी आमकां बघेन सांजो पावल दुसऱ्या बघेन सचे करवाय आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे